पुलिसांनी दंडाच्या नावान गोंयाक भेट दिवपी पर्यटकांची पिडणूक थांबोवची, तालाव मारपी पुलिसांक दिसाक अमकी जोड करपाचे टार्गेट दिला, देखून कायद्याचे पालन करपी पर्यटकांकूय हे तालाव मारतात. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन आरोप केला. फकत महसुलाचे नदरेन न्ही जाल्यार सुरक्षेच्या नदरेन तालाव मारपाची गरज आसा. देखून पुलीस फकत कायदो मोडपी पर्यटकांकूच आडयतले अशें उतर मुख्यमंत्र्यान दिला. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन विधानसभा अधिवेशना उपरांत सांगले. No, challenge to violators आम्ही एक्सेप्ट करता. वायलेटर्स म्हणजे फिजिकल वायलेशन जेन्ना पळयता एक आमचो ट्रॅफिक कॉन्स्टेबल और PSI ओ PI आनी स्टॉप करता, पण हेल्मेट घालूंक ना, बेल्ट घालूंक ना, सगळें मान्य आहा. आमी गोंयचे स्टेटीनसून भायर वचत वा तुमी पासून कोण वचत तुमकां कोणूच स्टॉप करचें ना आनी विचारचें ना तूं खंय वयता, तुजी RC बूक खंय आहा, हें आहा तें आहा, सगळें ऑनलायन मेळता आतां डॉक्युमेंट्स. सो दीस इज द मेन रिजन हांवें हो इश्यू असेंब्लीन मांडलो आनी मुख्यमंत्र्या कडसून एक्शनच घेतला की अननेसेसरी स्टॉप करप ना, ट्युरिस्टाक हॅरेस करप ना. दे शूड नॉट गो वीथ बॅड मेमरीज फ्रॉम द स्टेट ऑफ गोवा दॅट वी आर बींग स्टॉप 10 times. हांवें सांगलें ताका CMाक की 10 फावटी एक ट्युरिस्ट फॅमिलीक आडयले म्हणून 4 व्हिलरान 10 फावटी. ही वॉज गोईंग इन अ डे रायट फ्रॉम शिंकेरी वेन ही वॉज गोईंग टू सी द फोर्ट अप टू मंगेशी आनी तो सगळो आख्खो डे टूर तो करपाक 10 फावटी आडयले म्हणटात. म्हणजे अशेंय जाता आनी ट्युरिस्टान वीथ गूड मेमरीज दे शूड गो बॅक फ्रॉम द स्टेट. मध्ये एकदा बंद जाल्ले हय मागीर परतून स्टार्ट जालें. सी दे शूड नॉट PI हें दिवंक पारना म्हणजे कितें तुवें आयज 50 चलानां कातरूंक जाय वो 100 चलानां कातरूंक जाय, 40 चलानां कातरूंक जाय, अशें जावंक जायना. अशें टार्गेट दिल्ले आहा म्हणून हे कन्फ्युजन आहा आनी तितून ट्युरिस्टांक त्रास एश्युरन्स दिला आयज. सो इफ देर इज एनी problems if the tourists are facing, we should bring it to the notice of CM immediately. And I think media also should play a very important role. टार्गेट कोण दिता हे तो पोलिसां टार्गेट दिता म्हणटाली तूं टार्गेट दिला अशें आमी आयकलां. कोणे दिला कोणी दिल्ले त्या खातीर हांव बजेटाचेर उलयलां. दॅट रेव्हेन्यू शूड नॉट बी पार्ट टू इन्क्रीज म्हणजे बजेटान म्हणजे इनकम आसता पळय तेचेर ते आमी रावपाक उपकारना. म्हणजे कितें जे आमचे ट्रॅफीक पुलीस आहा दे आर देर टू ब्रिंग डिसिप्लीन ऑन रोड. कोणाक एक्सिडंट जावपाना, कोण रॅश नेग्लिजंट ड्रायव्हिंग करूंक उपकारना. डिसिप्लीन, नॉट टू गीव चलान्स.